फाल्यां आग्वादा जेलीचे ओपनिंग मोदी येतलो सो मोदी बरोबर. See, we are very happy that historical monument, one of the historical monument, 450 years old, will be, which is refurbished, which has got historical importance, is being reopened, or you can say inaugurated after refurbishment, after restoration, will be opened tomorrow by Honorable Prime Minister Narendra Ji Modi. We welcome people of Kalangut constituency and especially Kandolim welcomes him for this grand opening. At the same time, this history of Goa and India, इंडिया कित्याक म्हणटात तितून फ्रीडम फायटर हाडून इंडियेचे फ्रीडम फायटर हाडून थिंगा घातलेले. फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडन्स ऑफ इंडिया, पॉलिटिकल प्रिझनर्स थिंगा हाडून घातलेले ह्या जेलीन, फ्रॉम ब्रिटीश एम्पायर टू पोर्चुगीज एम्पायर. सो दिस हॅज गॉट अ व्हेरी व्हेरी हिस्टॉरिक इम्पॉर्टन्स. दिस मोन्युमेंट, दिस हिस्ट्री शुड नॉट बी गिवन इन एनीबडीज हँड्स. म्हणजे हिची चावी, किल्ल्याची चाई आनी कोणाच्या ताब्यात दिवची न्हू, हे माझे मागणे मुख्यमंत्र्याक आसले. आनी जेन्ना कॅबिनेटाक हे डिसिजन येयल्लें, हांवें तेजेर डायरेक्ट सांगलेलें, आय एम नॉट अ पार्टी टू दिस डिसिजन. अँड विच चीफ मिनिस्टर हॅज एग्रीड दॅट दिस फोर्ट विल नॉट बी आउटसोर्स्ड, विल नॉट बी गिवन इन समबडी एल्सीज हँड. देर इज अ नेम कॉल्ड दृष्टी, जे बीच मॅनेजमेंट करता ते किल्लो आतां आपल्या ताब्यात घेवंक सोदताले. आणि हांव चार्ज करता तितून करप्शन इन्वॉल्ड आहा. आय एम चार्जिंग, दिस इज माय ऑफिशियल स्टेटमेंट, तितून करप्शन इन्वॉल्ड आहा. 1,20,00,000 ते 1 वर्साक दिवंक सोदता. म्हणजे भितर येवपाचे चार्जीस हे दृश्टी घेतले आनी सरकाराक 1,20,00,000 दितले. मेंटेन तो ते करतले. सरकारान मेंटेन करून 1,20,00,000 म्हयन्याक फायदो करूंक जाता. ह्या कॅल्क्युलेशन जाले हांव दाखयता. बट वी वेलकम आवर प्रायम मिनिस्टर श्री नरेंद्रजी मोदी टू इनॉग्रेट दिस. दिस हिस्ट्री शूड रिमेन इन द हँड्स ऑफ द गोवन्स. आमच्या गोंयकाराच्या हातीन ही उरपाक जाय, हे हांवें स्पश्टपणे सांगलें. आनी म्हाका खात्री आसा की आमचो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हे आमच्या हातीनूच धरतलो, दुसऱ्याच्या हातीन दिवचो ना.